गोंयांत सध्या कोयराची व्हड समस्या उप्रासल्या. वयता त्या वाठारांनी कोयराच्यो घाणी पडल्यात. अशी स्थिती सध्या सालेलीच्या बस स्टॉपा फाटल्यान जाल्या. वाठारात रातच्या वेळार होंडा मार्केटांतलो कोयर हाडून उडयतात असो अदमास आसा. दिसान दीस कोयराक लागून हो वाठार घाण जायत आसा. देखून थळाव्यांनी ह्या प्रकाराचेर तिडक उक्तायल्या. पंचायतीन ह्या प्रकारात लक्ष घालून संबंधिताचेर कडक कारवाय करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. जो गार्बेज जो दिसता तो सालेली बस स्टँड आसा त्याच्या फाटल्या सायडीन इंडस्ट्री एरिया आसा. ते इंडस्ट्री रोडार खुबशे लोक कचरो मार्केट एरियाचो जो कचरो आसा तो कचरो हाडून हांगासर डंप जाल्लो आसा खूब दीस जाले. आनी अशें म्हाका दिसून येयलें की कोणाच्या तरी नजरेक हाडून दाखोवपाचो कित्याक सांग कोणाक जर दिसलो जाल्यार उखलताले. अजून पर्यंत काय कोणी उखलूंक ना. तर हांवें अशें सकयल पर्यंत वचून पळयलो तर कोणी दुधाचे पॅकेटां उडयला, माल्याचे हेअर कटिंग केस ते उडयला, चिकनाचे जे बॉयलर कटिंग करतात ते हाडून उडयला. म्हाका असो दिसता की मार्केट एरियाचो कचरो आसा. पूण हांगासून एक अर्दे किलोमिटराचेर आमचे पंचायतीन गार्बेज एक प्लांट बांदिल्लो आसा. थंय दिवंक जाय आसलो तो थंय दिना. कांय चोरीन लोक कचरो हांगासर हाडून उडयता. तेन्ना हांगासले एरिया जी कोणाक जी आमकां पंचायतीक होंडा पंचायतीक पडटा त्या पंचायतीन हांगासर मातशें लक्ष घालचें की कचरो कोण उडयता. आनी चड करून खूब जाग्यार अशें जाता आमी सरकाराच्या नदरेक जावं पंचायतीच्या नदरेक हाडून दाखयता की अशें जाता म्हणून. त्या अशें दिसता की सीसी फुटेज जे आसा ते खंय खंय कॅमेरा अशें बसयता. म्हाका अशें दिसता की हांगा गरज आसा की सीसी फुटेज जावं कितें तरी लोकांक भंय आसपाक जाय की बाबा हांगा कचरो उडोवप न्ही. ही एक मेन रोड आसा वाळपय टू पणजी रोड आसा आनी ह्या रोडाक अशें जर पळोवपाक हें सारकें न्ही. हांव इतलेंच सांगूंक सोदता सगळ्यांक की कचरोय कोणी उडोवचो न्ही. आनी उडोवपाचो आसा जाल्यार पंचायतीन आमचे प्लांट आसा त्या प्लांटाक व्हरून दिवचो. आनी हांगासर अशें जर कचरो जर कोण उडोवपाक जर असो कोण मेळत जाल्यार ताका बरीच फायन पंचायतीन दिवची अशी हांव म्हाज्या वतीन हांव मागणी करता पंचायतीक की हांगासर कितें तरी अशें करचें की लोकांक भंय आसचो की कचरो उडोवन न्ही. गोमंतक टीव्ही खातीर सालेलच्यान सपना सामंत.